गोयच्या आदिवासी समाजाच्या गाराणे केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय मेरेन पावला। केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्यमंत्री सुदर्शन भगत 2 दिसां खातीर गोंयांत आयिल्लो। गोयच्या आदिवासी समाजाच्या फुडाऱ्यांकडल्यान ताणें खंय मागणी आयकल्या, गजाली जाग्यार घालपाचो यत्न तो करतलो। मंत्री गोविंद गावडे सांगता येता त्या पंदरशीत गोयच्या आदिवासी समाजाचे प्रपोजल केंद्रीय मंत्रालया मेरेन पावयतले। आदिवासी समाजा खातीर केंद्र सरकार बरें काम करता। गोयच्या आदिवासी समाजाची मागणी तडीक लावंक यत्न करतले म्हूण केंद्रीय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत उलयला। फाटले 2 दीस तो गोयचे भोंवडेर आशिल्लो। राज्य सरकार आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए बेहतर कार्य शिक्षा के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से उनके बीच में सड़कों का, बिजली का, पानी का, ड्रिंकिंग की व्यवस्था कैसे हो सके, उनकी स्वास्थ्य की भी चिंता निश्चित रूप से मंत्रालय कर रही है। कल की एक बैठक में हमारे आदिवासी नेताओं का मिलना हुआ था और लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, इनकी मांगों को आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा और निश्चित रूप से इस राज्य में अलग से पॉलिटिकल असेंबली खास करके उसकी मांग यहाँ उठ रही है और हमने कल के कार्यक्रम में भी मुझे लगता है कि खास करके अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग और यहाँ की जो ट्राइबलों से संबंधित, आदिवासियों से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसके लोग मुझसे व्यक्तिगत मिले थे। मैं उनके कार्यक्रम में भी था और हमने सहयोग करने का भरपूर सहयोग का हमने आश्वासन दिया है कि मैं प्रयत्न करूँगा। सकारात्मक प्रयास होगी हमारे तरफ से। गोयच्या आदिवासी समाजा खातीर राज्य आणि केंद्र सरकार एकठांय वावुरतले। नितनेच आमचे वेगळे अधिकारी जे आशिल्ले ते अधिकाऱ्यांनी आमच्या गोयच्यो स्किमी, त्याच बरोबर सेंट्रल स्किमीचो पोजिशन कितें आसा, ताचो स्टेटस कितें आसा तो माननीय मंत्र्याच्या मुखार मांडिल्लो आसा आणि आमी खूब आशावादी आसात। माननीय मंत्र्यान आमकां खुबशे एश्युरन्स दिल्ले आसात, सहकार्य करपाचे एश्युरन्स दिल्ले आसात आणि गोवा एक स्पेशल घेतले अशें तांच्यांनी एक उतर दिल्लें आसात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमचे जे प्रपोजल्स जे आसात केंद्र सरकार कडेन पावपाक जाय त्या दृष्टिकोनांतल्यान ऑलरेडी आमी पायपलायनीन आसात। बाय ह्या 15 दिसां भितर ज्यो काही गोष्टी आमकां ह्या 2017-18 ह्या सालाक आमकां मेळोवपाक जाय त्या संदर्भात आमी सगळे प्रपोजल दिवपाचें आमी ठरयलेलें आसा। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। आता मेरेन नुस्तेमारी खात्यान कायदो मोडिल्ल्या 92 नुस्तेकारांक कारणां दाखयन नोटीसी धाडल्यात। आनीक 300 जाणांक खंय धाडपाचे आसात। नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकारान मिडियाक सांगला तो नुस्तेकारांबरोबर फिशरमॅन डायलॉग सुरू करपाचो आसा। येता त्या विधानसभा अधिवेशनात फायन रिवायज करून घेतले। गोंयकारांक खातीर सवलतीच्या नुस्त्याचेरूय खंय खातें विचार करता। त्यामुळे आमी आता चड करून 27 जानेवारी 27, 28, 29, 30 अशें आमी ठरोवपाचें येवजिल्लें आसा आनी त्या दृश्टीन आमी आतां आमचे सेक्रेटरी बरोबर हांवें चर्चा केल्या आणि तेवूय तांणी स्वीकृती दिल्ली आसा। आमी आज मुख्यमंत्र्यां बरोबर चर्चा करतले आतां वचून आनी बदललेल्या तारखेचेर विचार करून आमी कळीत करतले। म्हजो विचार आसा की नुस्तें जें भायर वता, सीमे वयल्यान भायर वता कर्नाटकाच्या म्हणा खंयच्याय, तर त्या कर्नाटकाच्या सीमेचेर तांकां अशी एक मोठ्या प्रमाणान फी आकारूंक जाय अशें म्हाका दिसता। तेजेरूय आमचो विचार चालू आसा। ती फी आकारल्या नंतर तें नुस्तें भायर वचचो ना असो एक हेतू आसा आमचो, जेणे करून तें नुस्तें गोंयांतूच उरून लोकांक ताजो फायदो चड मेळटलो अशें म्हाका दिसता। सगळ्या जेटींचेर आमी पुलीस तैनात करपाचें आसा, पण सध्या तरी खुबसो आळो बसलेलो आसा। जी एक फायन बी इम्पोज केल्ली आसा ती खूब कमी प्रमाणात आसा। आतां फुडल्या येणाऱ्या असेंब्लीन आमी अमेंडमेंट करपाचो आसा कायदो, रिवायज करतले आणि ती फायन बी चड वाडोवन तातूंत बदल करपाचे अशी आमची इच्छा आसा आणि ते आमी करतले येता त्या अधिवेशनात। In last 1 or 2 months, we have received the application more than 300 so-called notice we are going to issue, and we will suspend the fishing license. Not yet issued. No. Still we have issued 92 because everything has depend upon their act. So all the 300 cases depend upon different type of illegal activity. So 92 we have issued, but remaining we will issue 300
Once we'll issue, we'll give them 10 to 15 days time. After that, we'll suspend the fishing license. गोंयच्यान सागर परिक्रमेचेर भायर सरिल्ली INSV तारिणी न्यूझीलंडाक पावली. 10 सप्टेंबराक बेती INS मांडवी जेटीवेल्यान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान हे बोटीक बावटो दाखयल्लो. बोटींतल्यान नौदळाच्यो युवा बायल अधिकारी पयलेच खेप सागर परिक्रमा करतात. एकूण 4 टप्प्यांत ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, फॉकलँड आनी दक्षिण आफ्रिकेचो प्रवास करून एप्रिल 2018 ही बोट परत गोंयांत पावतली. INSV तारिणीच्या 165 दिसाच्या प्रवासाची सुरवात गोंयच्यान जाल्ली. 10 सप्टेंबराक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान बोटीक बेती वेऱ्या INS मांडवी जेटीवेल्यान बावटो दाखयलो. 23 ऑक्टोबराक INS तारिणी ऑस्ट्रेलियान पाविल्ली. थंयच्यान ती बुधवारा न्यूझीलंडान पावली. थंय तांकां येवकार दिलो. 12 डिसेंबराक ती न्यूझीलंडा सावन भायर सरपाची. ते उपरांत फाकलँड आनी केप टावन दक्षिण आफ्रिका असो प्रवास करून एप्रिल 2018 परत गोंयांत पावतली. ह्या बोटीन आज मेरेन 7800 नॉटिकल मायल्स अंतर कव्हर केला. बोटींतल्यान नेव्हीच्यो युवा बायल अधिकारी पयलेच खेप सागर परिक्रमा करतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.